बरे 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 शिकरी बरे बाहा बहलारी करी महांतलरी कतलरी करी बरी बरी बरे बा शीत ततलरी करी बरी 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 बरे बा 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 लरी का ततलरी करी मरी बा 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 लरी का Hallelujah. हालेलुया Praise God. हालेलुया Praise Jesus. Praise Jesus. आम्ही मागण्या सुरू करूया. सुरुवातीचे मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या दिसा पासत बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां सर्व तुज्या आशिर्वादान आनी अधिकारांनी जियोंक तुवें आमकां तुजो सांगातपण पवित्रत्म्याद्वारे तुवें दिलोय बापा आमी परतून तुजे उतार आयकोंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत कशें बदलचें आनी सबारदतल्यांनी तुवें आमकां तुज्या पवित्र पुस्तकांत तुवें उल्लेख केल्लो आसा आनी तेंच आमी कान घेवन आमच्या जिवितांत कशी आमी बदलावण हाडची गे म्हणून आमी आनीकय ताच्या तुज्या उतराची आमी समजुनी घेवन ताचे उपरांत ताची जाणवाई तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे आमकां मेळून आसा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा तुवें आमकां सांगात हाडल्याय ह्या सांजेच्या वेळार तुज्या उतराचेर आनीकय चड आमी वेळ करसून ताचेर वयर आमचें जिवीत बदलून तुवें आपोवणें दिलाय बापा तुका अर्गां दिता बापा आतां आमी तुज्या सांगातपणांत ह्या सेशनाचो संपूर्ण पवित्रत्म्याद्वारे आमी हें सेशन आमी सुरू करता बापा तुवें तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे संपूर्ण रितीन ह्या सेशनाचो कंट्रोल कान घेवन तुवें तुका कितें उलोवंक आसा तें म्हजें तावन तूं उलयताय म्हणलो खंडीत भावार्थ म्हाका आसा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता आनी कोण सकडी ह्या झूम आनी युट्यूबाचेर पळोवन आनी मुखल्या दिसांनी पळोवन आसात तांचें जिवीतय बदलूंक तुजें हें उतार तांकां एक पवित्रत्म्याद्वारे तांचें परिवर्तन जावंक तुवें आपोवणें दिलाय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 प्रेज जीसस प्रेज गॉड आयकता की सिस्टर प्रेज गॉड प्रेज गॉड ओके आमी प्रोवर्ब्स म्हणून 3:5 काडया प्रेज गॉड कोणी घालतात गे दुसरें ते कितें हांगा हँग जावन आसा 3:5 प्रोवर्ब्स म्हणयो कोणी वाचतात गे वाचीचे ब्रदर वाचा सिस्टर सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर तुझेच बुजवंतकायेचेर पातयणी दवर नाका प्रेज गॉड पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी संवसारांत जियेतना आमी आमच्या कार्नल मायंडांतावन आमी जियेता म्हळ्यार आमच्या बुदवंतकाये प्रमाणे आत्मीक रितीन न्हय आमी संवसारी रितीन जियेता त्या खातीर देवाचें उतर हांगा सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर विश्वास म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी ट्रस्ट म्हणटा
ते व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अति गरजेचें जावन आसा हे आमी केदाळा करिना आमी कितेंच मुखार आत्मीक रितीन आमी पात्र घेवंक जायना. विश्वास म्हणलें हे एक शब्द आमकां मस्त गरजेचो जावन आसा. आमी देवा कडेन केदाळा आमी संपूर्ण सरेंडर करता. ते सरेंडर करीचे जाल्यार आमकां विश्वास जायचे. आतां आमी एक फ्रेंड्स कोणाय कडेन एक फ्रेंडशीप करता ते जाल्यार ताचे कडेन आमचे फिलिंग्स ऑर आमकां कितें सांगूंक आसा एका मनशा कडेन आमी ताचे कडेन विश्वास ना जाल्यार आमी तें सांगना. तशेंच विश्वास म्हळ्यार हें ट्रस्ट आमकां अति गरजेचें जावन आसा. त्या खातीर म्हणून क्लियर सांगलां सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. अर्द्या काळजान न्हय, म्हाका जाय जाल्ल्या वेळार न्हय, आनी म्हाका केदाळ गरज आसा त्या वेळार न्हय. हांव केदाळा विश्वास म्हणलें हांव दवरून देवाचेर हांव मुखार सरतां. हांव हर एक संगती हांव आपणावंक शकतां. कित्याक म्हळ्यार विश्वास म्हणलो विशय आमी एका फ्रेंडा कडेन आमी शेअर करता जाल्यार त्या फ्रेंडाक आमी केदाळे आमचे सगळे अनुभव करना हांव म्हणलें. हेंच देवा कडेन आमी विश्वास दवरता म्हळ्यार देव आमचे सगळे जियेता म्हणलें आमी खरेपणी पातयेवन आमी मुखार वयचें. त्या खातीर सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरनाका. आमी सबार संगतींनी आमी आमकां कितेंय जायचे नाजाल्यार आमकां कितेंय आमी करूंक आसा आमी आमची बुदवंतकाय आमी वापरता आनी आमी करूंक वेता. ते जाळा देवाचें काम तातूंत कितेंच आमकां अनुभव करूंक जायना. तुम्ही पळय आमच्या खयल्याय एक सिच्युएशनांत जावं पुरो पाड सिच्युएशन कितेंय आमच्या जिवनांत येता आमी केदाळा देवा वयर संपूर्ण विश्वास दवरता. ते जाळा आमकां खंयचेय स्ट्रेस म्हणलें आसना. आमचें जिवीत आमच्या तकलेंत कितेंच वजन म्हणलें आमकां बगना. कित्याक आमी त्या वेळार देवा सवें आमी आसता. त्या खातीर हांगा म्हणटा तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरनाका. आमकां ही संवय जावन गेल्या. आमकां कितें दिसता नाजाल्यार आमकां कितें इन्फ्लुएन्स आसा आमकां कोणाची वळख आसा त्या प्रमाणे आमी कार्य करूंक वेता. आमच्या जिवनांत आमकां जालां सुमार पोटी आमी केदाळा देवा वयर देवाचें संपूर्ण सरेंडर करता. ते सिच्युएशनांत आमी कशें भायर आयल्या म्हणलें आमकां कळोवंक कळना. तितले म्हणसर देव आमचे सगळे वावुरता. आमी एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार देवाच्या उतरांत पवित्र पुस्तकांत एग्जाम्पलां मस्त आसात. एक सांगचें जाल्यार शेद्रक मेशक अबेदनेगो तांकां कशें जालें. तांकां एक नेबुकदनेझर म्हणलो राय भांगाराची एक मुर्ती करून तांकां ती सगळ्या लोकांक ताका देवाक मानवाल्ले बरी मानूंक तांकां आपयलें. पूण केदाळा हांकांय आपयलें आनी शेद्रक मेशक अबेदनेगो हांणी तें इन्कार केलें. कित्याक आनी विश्वास दवरलो देव तो न्हय आसलो. मनशांच्या हातान केल्लो देव वा मुर्ती न्हय आसली. आनी विश्वास दवरलो देव आमचो सर्वेस्पर, आमचो बाप, आमचो जल्मदातार, आमकां संवसाराक धाडिल्लो
ताचे वयर तांणी विश्वास दवरलो. त्या खातीर तांकां खंडीत कोत्ता आसलो आमचो सर्वेस्पर आमचे सवें आसा. त्या खातीर केदाळा तांकां त्या रायान आपयलें आनी तांकां सांगलें, तुमी हाका नमस्कार करीचे, तुमी हाका देव म्हूण मानिचे. पूण तांणी ताका इन्कार केलो. आमी 3 डेनियल 3 काडया, 3:16-17. दानियल प्रवादीचे एझेकियेला उपरांत आसा. 3:16. सिस्टर वाचतात गे सिस्टर? अवस्था. शद्रक, मेशक आणि अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक सकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचे नाव आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचें आराधन करचे नाव. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळय, हांगा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आसा, एक बारीक. हांवें वडल सांगलें ट्रस्ट म्हणून, विश्वास. थंय केदाळा थंय विश्वास म्हणलो एक शब्द थंय आसा. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. आतां ताचे उपरांतलें ते एक हें आसा 18, ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ट्रस्ट म्हळ्यार, विश्वास म्हळ्यार हातूंत वंदोन आसा. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचे नाव आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचें आराधन करचे नाव. आतां ट्रस्ट, विश्वास. विश्वासाचें डेफिनेशन आमकां हांगा मेळटा. विश्वास म्हळ्यार आमचे थंय देव काम करिना म्हणून आमकां हें आसा जाल्यार आमी ताचे वयर दवरची पातयेनी ती. ताका म्हणचो विश्वास. ताणी क्लियर सांगलां, पूण तो निवारिना जायत जाल्यार हें तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचे नाव. स्ट्रेट तांणी रेफ्यूज केलें. स्ट्रेट तांणी सांगलें, आमी तुवें केल्ल्या त्या मुर्तीची आमी सेवा करचे नाव आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचे आराधन करचे नाव. कित्याक म्हळ्यार तांकां सर्वेस्परा वयर खंडीत तांकां गोत्ता आसलें, वो आमचो सर्वेस्पर न्हय, ही मुर्ती आमची कांयच न्हय, हे मनशाच्या हातान केल्ली मुर्ती जावन आसा. त्या मुर्त्येक कितेंच पावर ना, कितेंच ना त्या मुर्तींत. त्या खातीर देव सांगता, हांव व्हड कितें बिल्डिंगां बांदल्यार हांव तातूंत आसचो ना म्हणून. म्हळ्यार खंयच्या एक वर्स आसा तें, कितेंय एक काटवण बांदल्यार हांव तातूंत आसचो ना. हांव म्हजे आकाशुत्त म्हजे सिंहासन आनी म्हजे धर्ण म्हळ्यार भुंयंत म्हजे पांयांची मुनय म्हणून सर्वेस्पर म्हणटा.
त्या खातीर आमकां आमी केदाळय आमी चिंतीचे आमी कितें करता म्हणलें. आमी सर्वेस्परा वयर विश्वास आमचो ना, आमी नाका जाल्ल्या संगतींत आमी वेता. कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता सुबीतकाय, एक रूपणे, एक आनी कितें, त्या प्रमाणे आमचे चिंताप आटयता आनी आमी ताका कनेक्ट जावन आमी तें आराधन करता आनी आमी तें करता कितेंय ताका देवाचो मान दिवंक वेता, तरी आमी देवाच्या विरोध करचे पाताक जावन आसा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. त्या खातीर आमी कितें तांणी शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो आनी कितें केलां आमी केदाळय हें एग्जाम्पल आमी खान घेवचें. थंय वर्स नंबर 51 की आमी 17 तेन्ना आकट्यांत असलेल्या त्या तिगांयनी एका तळ्यान गितां गायली आणि ह्या उतरांनी तांणी देवाक महिमा दिली आणि स्तुती केली. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळया, तांकां आकट्यांत घालें, तांकां आकट्यांत उडयलें आनी तेंय नॉर्मल उज्याचे वरनी कितलेगी 7% चड केलें उजो ताचो आनी तांकां त्या आकट्यांत उडयलें. पूण त्या दाळा तांणी कालें केलें, आसलेल्या त्या तिगांयनी एका ताळ्यान गितां गायलीं आनी ह्या उतरांनी तांणी देवाक महिमा दिली आनी ताची स्तुती केली. त्या खातीर देव तांचे थंय हजरपण दिवंक आयलो. आमी 91 घाल्यार आमकां 91 तें आसा. 91 घाल. प्रेज गॉड. ते गायन करताले तें आयकून आणि ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकदनेझर राय तटक जालो आणि तो वेगी वेगी उठलो आणि आपल्या मंत्रीक म्हळें, आमी तेगां मनशांक बांदून उज्यांत उडयले न्हय. तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, ताचे उपरांत पूण म्हाका 4 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मध्ये भोंवतात आणि तांकां कसलेंच वायट जायना आणि चवथो देवाच्या पुता परी दिसता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळया, हांगा देवाचे हे पळया महिमा कशी आसा म्हणून 91 घालते. ते गायन करतले ते आयकून आनी ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकदनेझर राय थटक जालो. ताका शॉक जालें पळोवन, इतलो उजो हांवें हांचे खातीर सर्तीक केला, हाचे खातीर हांवें इतले वस्तू घाल्यात उजो चड जावंक, जाल्यार हांकां कितेंच लागना. ताणें आपल्या मंत्रीक म्हळें, आमी तेगां मनशांक बांदून उज्यांत उडयले न्हय गे. तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. करेक्ट. आनी तेगां जाणांक मात्र घाल्लें. पूण थंय ताणें म्हळें, पूण म्हाका 4 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मध्ये भोंवतात आनी तांकां कसलोच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. पळया, खऱ्या देवाक नेबुकदनेझर ताकाय कळ्ळें खरो देव आसा म्हणून. थंय ही देवाची महिमा.
अशेंत आमच्या जिवनांत आमकां बघता आमकां केदाळा कश्ट आसा, आमकां केदाळा आमच्या फॅमिलीन प्रॉब्लेम येतात, आमी केदाळा ते देवा वयर आमी केदाळा विश्वास दवरना, तेदाळा आमकां देव आमचे सवें वावरूंक सकाना. आमी कंप्लीट सरेंडर जायचे, ताका विश्वास दवरया आनी ताचे वयर तो आमचे सवें खंडीत वावुरता. आमकां हांगा ह्या हातूंत शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो उट्टू कसो देव वावुरलो तशेंच आमचे सवय वावरूंक तो कुशी व्हरता. पूण आमी ताका अवकाश करून दिचे. कशें अवकाश करून दिचे? आमी ताचे रिलेशनशीप आमी जोडिचे. आमी केदाळा मुसर आमी ताचे रिलेशनशीप आमी जोडिना, आमचे सवें देव वावरूंक जायना. त्या खातीर वडोल सांगलें हांवें, कोणी आमचो एकलो फ्रेंड जाता आनी आमी कोणीय केदाळाय ताचे कडेन कांय शेअर करता ना जाल्यार तो आमचे कडेन शेअर करता जाल्यार तांच्या मदलो आसचो विश्वास, तशेंच म्हज्या मदलो आनी देवा मदलो विश्वास, ते संबंध हांवें केदाळाय सांगातपणांत आसाचे. ते इंटिमेसी रिलेशनशीप म्हणटात ताका. ते रिलेशनशीप आमी नासतना आमी देव आमचे सवें वावरूंक केदाळाय जायना. त्या खातीर ट्रस्ट म्हळ्यार आमकां वेदर थिंग्स आर माय फेवर, म्हळ्यार सिच्युएशन म्हज्या फेवर आसा या ना, स्टील हांव देवाक विश्वासी रावता. जावं पुरो म्हाका दिसता तें सिच्युएशन मस्तू प्रॉब्लेमॅटीक आसा, त्या सिच्युएशनान म्हजी मोत सांगता, कार्नल मायंड सांगता, हें तुका हँडल करूंक जायना, तूं हें हातूंत तूं भितर वेतना तूं म्हळ्यार त्या सिच्युएशनांत तुका मस्तू समस्या येतात. हें आमच्या कार्नल मायंडाक आमकां येवचे ते कितें म्हणटात संवसारी चिंतना. केदाळा आमी देवाच्या बसवणेचेर आमी विश्वास दवरता आनी केदाळा आमी देवाची बसवणी आमी तोंडान तावन उसारता, तेदाळा आमचे थंय देवाक आमी काम करूंक सोडटा. कशें तेगी जण केदाळा ती गायन करूंक सुरू केलें आनी तांणी गायन केलें सर्वेस्परा खातीर, देवूच तांचे सवें येवन वावरूंक सुरू केलें. त्या खातीर आमच्या जिवनांत हें आमकां जाता म्हणून हें दृश्टांत, हें आमकां हातूंत कितें दानियल प्रभातीन बरयलां, हातूंत आमच्या जिणेंत हें आमकां लागू जाता. पळया, हर एकल्याच्या जिवितांत हांव चिंता, आमचे कोण मागण्याच्या ग्रुपांत आसात मस्तू जाणां, तांचें सिच्युएशन कालय जाल्यार देव थंय वावुरता. कित्याक म्हळ्यार मागण्यांत आसले मनशां आनी देवा कडेन संबंदांत आसली मनशां ती संपूर्ण रितीन देवाक सरेंडर जातात, संपूर्ण रितीन देवाक विश्वास करतात आनी देवाच्यो बसवण्यो ती केदाळाय उसारतात आनी तांचे थंय देव वावुरता. त्या खातीर आमी देवाक काम करूंक सोडिचें. त्या खातीर जेजून सांगलें, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. त्या मजतदार आमचे खातीर दिला आनी तो मजतदार आमचे सवें वावरीचे जाल्यार आमी ताका त्या प्रमाणे आमी ताचे रिलेशनशीप देवा कडेन आसाचें आमचें. केदाळा मुसर आमचें रिलेशनशीप ना, केदाळा आमकां तें आमी देवाचें हाजीरपण आमचे थंय आमी अनुभव करूंक जायना. जावं पुरो हांवें आशिल्ल्या वा चिंच्या प्रास म्हजें सिच्युएशन पाड आसा जाल्यारय हांव म्हज्या देवा वयर म्हजे विश्वास दवरता. त्या वेळार हांव खंय वीक आसा, हांव खंय म्हजें उणेपण आसा, थंय हांव परतेक स्ट्रॉंग जाता. कित्याक खंय वीक आसा, खंय हांव म्हजें उणेपण आसा, थंय देव वावुरता आमचे सवें.
त्या खातीर आमी केदाळा देवाच्या उतरांची समजोनी कान घेता केदाळा आमी जानवायेन बरोवन म्हणून बरता म्हणून अर्थ म्हळ्यार जानवाय आमी केदाळा जानवाय येता म्हळ्यार आमी समजोनी आतां आमी देवाची उतरां कान घेता आतां मस्त मनशांक तांचे कडेन देवाची उतरां आसात पूण देवाचे उतर तांचे सगळें काम करिना कित्याक खाली तांचे कडेन समजोनी मात्र आसा पूण ती समजोनी केदाळा मनीस प्रॅक्टिसाक घालता कार्यागात घालता केदाळा आमकां जानवाय मेळटा ती जानवाय म्हळ्यार आमची समजोनी आनी आमचे प्रॅक्टीस दोनी सांगाता गेल्ले कुडले आमकां ती जानवाय मेळटा केदाळा आमकां जानवाय येता केदाळा आमी त्या समस्येतावन भायर येवंक जाता आमकां समजून देवाच्या उतरां आमकां गोत्ता आसतात मस्त गोत्ता आसतात पूण आमचे थंय ती आमी कार्यागात घाल्यांगी आमी ताचे वयर आमी प्रॅक्टीस केलांगी आमी आतां हे देवाचें उतर आमी जावं पुरो रेतीरेक वता आमी युट्यूबाचेर आयकता झुमाचेर आयकता हर एक पावटी आमी देवाचें उतर येता आमी खंय गेल्यार आमी देवाचें उतर आयकता पूण तें उतर आयकल्लें आमी तें प्रॅक्टीस म्हळ्यार आमी तें केदाळा आमी व्हडल्यान उसारता आमी उसारी नासतना तें कितेंच करूंक शकना त्या खातीर देवाचें उतर आमी मस्त कान घेवन आमचे थंय दवरून कितेंच आमचे थंय तें काम करिना प्रॅक्टीस म्हळ्यार आमी उसारचें कन्फेशन केदाळाय आमी उसारचें केदाळा आमी तें करता केदाळा थंय कार्य जाता प्रेज गॉड आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां आमी एक इंटरनॅशनल नंबर आमी दामूंक 00 म्हणून आमकां गोत्ता आसा की प्लस गोत्ता आसा की प्रेज गॉड कोणाय की प्लस गोत्ता आसा की प्लस कशें म्हणून इंटरनॅशनल नंबर धरून केदाळा आमी तें दामून धरता 0 केदाळा थंय प्लस एपियर जाता तशेंच आमी देवाच्या उतरार केदाळा आमी रेग्युलर आसता केदाळा आमचे थंय तें काम करता त्या खातीर फेथचें आमी आनी एक सांगचें जाल्यार फर्स्ट आमी फेथ हियर म्हळ्यार आमी आयकचें आनी आमी बिलीव करीचें आनी आमी कन्फेस करीचें उसारीचें हे 3 संगती केदाळा येतात केदाळा आमचे ते फेथचे डेफिनेशन कंप्लीट जाता फेथ म्हळ्यार भावार्थ आमी कोंकणीन भावार्थ म्हणटा त्या खातीर आमी देवाच्या उतरांची समजोनी घेतल्यार मात्र पावना आमी नॉलेज म्हणटा इंग्लिशांत ते मात्र घेतल्यार पावना आमी ते कार्यागात घाल्यार मात्र आमकां ते रिजल्ट पळोवंक जाता आमी केदाळा देवाचे बसवणे आयकून आमकां तोंडांतल्यान उसारता केदाळा आमचे थंय त्या बसवण्याचे रिजल्ट आमकां आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाता प्रेज गॉड 2 Corinthians 10:3 आमी अस्क सैमांत जियेता तें खरें पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी झुजाना आमच्या झुजाची हातेरां रक्ता मांसाची न्हय बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसली
सगळी वितर्का आम्ही नाश करून उडयता. देवाचे नेक्स्ट वास सिस्टर. देवाचे समजणे विरोध उभारलेले गर्विष्ठ पागोर आम्ही कोसलान घालता. मनुष्याची सगळी कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आम्ही खाल करता. प्रेज गॉड. ओके, आम्ही 3 पळया. आम्ही अस्क सैमांत जियेता ते खरें म्हणटा. पाऊल कोरिंथांक बरयल्या पत्रांत हे क्लियर सांगता. आम्ही अस्क सैमान जियेता ते खरें, तातूंत कांय हे ना. कित्याक आम्ही आमचे संवसारी जिवीत तशें आसा. कित्याक म्हळ्यार आम्ही आमच्या दोळ्यांनी कितें पळयता, आमच्या पंचेंद्रियाक कितें तें कनेक्ट जाता, ते आम्ही केदाळा अनुभव करता, ते आमच्या आत्मीक संगतीक विरोधपण करता. आम्ही अस्क सैमान जियेता तें खरें, पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आम्ही झुजाना. तरी आमचे झूज कशें जायचे? आमच्या झुजाची हात्यारां रक्ता मांसाची न्हय, कार्नल कितेंच न्हय. आमचे हर एक झूज ते आत्मीक टायपाचे जायचे. केदाळा आम्ही देवाच्या उतरार आम्ही स्ट्रॉंग जाता आणि आम्ही केदाळा आमच्या आत्म्याक देवाचे उतर म्हणलें दूध आम्ही पियेता आणि ते आम्ही स्ट्रॉंग जाता. केदाळा आमचो आत्मंतू आमकां सोलोवन व्हरता. ते देवाचे हाजीरपणाचे आमचे जिवीत जाता. आमच्या झुजाची हात्यारां रक्ता मांसाची न्हय, बगार दैवीक सकत आसून खोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसली. दैवीक सकत आमच्या हर एक आम्ही केदाळा आमच्या देवाचे उतार कान घेवन आमचे थंय ती बदलावण आम्ही कर्ण कान घेता. केदाळा आमचे थंय दैवीक सकत आमकां चलयता. केदाळा आम्ही आमच्या देवाक आमच्या सांगाता काम करूंक आम्ही सोडता. दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुज नाश करूंक शकतात तसली. कितेंच कांय उणेपण नासतना आमकां कितें संवसारी संगती आसात आमच्या दैवीकपणाक विरोध जाल्ली, ती व्हडली बुरुजां पर्वत समेत आम्ही ते नाश करूंक शकता. आमकां खंयच्या रितीची ताळणी आयल्यार आम्ही ताचे वयर आम्ही जैत व्हरूंक शकता. सगळी वितर्कां आम्ही नाश करून उडयता म्हणटा. केदाळा दैवीक सकत आसून म्हणटा. दैवीक सकत आमचे कडेन जायचे जाल्यार आम्ही देवाचे रिलेशनशीप, आम्ही पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आसाचे आणि पवित्र आत्मा आमचे थंय काम करीचे. त्या खातीर पवित्र आत्म्याक आम्ही केदाळा मुसर काम करूंक सोडिना. केदाळाक सोडिना आम्ही आमच्या कार्नल माइंड कितें सांगता, आमच्या दोळ्यांक पळयल्लें आमी कितें करता, आमी आमच्या दृश्टेक कितें आसा त्या संवसारान तें आमी करता. केदाळा आमचो होली स्पिरीट आमचे सगळें काम करूंक जायना. अलौकीक रितीन काम करचें होली स्पिरिटान केदाळाय. कशें जिजून ताच्यात इश्टाक तो मरोन 4-5 लाजराक केदाळा तो मरोन 4 दीस चल्ले जाल्यार ताका जिवंत कशें केलें. थंय फातर शिळा ताच्या थंय ती आड दवरली त्या गुप्याक. तो लोळोंक देव जिजून कांय कमांड करूं ना. ते मनशाक लोळोंक जातालें. मनीस ते मनशाक कितें करूंक जाता ते मनीस करता, पूण अलौकीक कितें करूंक आसा ते देवाचें उतार मात्र करता. त्या खातीर अलौकीक जायचे जाल्यार आमचे थंय दैवीक सकत आसाचे. दैवीक सकत आसाचे जाल्यार आमचे थंय देवाचें रिलेशनशीप आसाचें. तेका 5वी वळ म्हणटा देवाच्या समजोने विरोध उबारलेले गर्विष्ठ पागोर. गर्विष्ठ म्हळ्यार आमच्या मनांत
आमकां एक आमचे कडेन पुरो आसा, हांव संपूर्ण व्यक्ती, म्हजे कडेन फायनान्स आसा, म्हजे कडेन अधिकार आसा, म्हजे कडेन आनी कितें आसा, हांवें सांगले बरी मनीस आयकतात, हे म्हजें हे गर्विश्ट पागोर. त्या खातीर म्हणटा देवाच्या समजणे विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर आमी कोसलावन घालता. कशें कोसलावन घालता? दैवीक सत्तेन, दैवीक सकत मात्र हे काम करूंक शकता. मनशाची सगळी कल्पना कैद करून क्रिस्ताक आमी खाल करता. कित्याक क्रिस्ताक खाल करता? क्रिस्तान आमकां देवाचो संबंध, रिलेशन आमकां पाटी जोडून दिल्लो. तो येवन आमकां बापाची खुशी कळीत केली आणि बापाची खुशी कळीत करून ताणें संपूर्ण रितीन ताणें ताकाच ताणें भेटोवन दिलो. ताची बली ताणें भेटयली आणि ताचे वरवीं आमचे हर एक पाडपण, आमचे हर एक कार्नल कितें आसा, आमचे कितें सैमीक संगत्यो आसल्यो, देवाच्या विरोध कितें आसलें, हर एक ताणें तें कुर्सार किळावन नास केलें. आनी ताणें आमकां हर एकल्याक देवाच्या सशीन पाटी हाडून देवा कडेन आमकां राजी केलें. हे वर्तें काम जिजून केलें आमचे खातीर. त्या खातीर आमी केदाळाय जिजूच्या वरवीं मात्र आमचे मागणें आमी करूंक शकता. मनशाची सगळी कल्पना कैद करून क्रिस्ताक आमी खाल करता. कित्याक तो पावत तो ताणें केल्लें तें काम, ताचे वरवीं जाल्लें काम, म्हज्या मागण्या वरवीं न्हय, म्हज्या आनी कितें हांवें भेटयल्लें आनी खंयचे दान धर्मा वरवीं न्हय, आनी कितें हांवें संवसारांत बरीं कार्य केल्यांत ताचे वरवीं न्हय. हांव कितेंच करूंक शकनातलो मनीस आनी हांव कंप्लीट वीक जाल्लो मनीस, हांव देवाच्या नांव काडूंक योग्य नातलो मनीस, म्हाका ताणें योग्यता दिली. हे आमकां वर्तें काम जिजून करून दिलां. आज आमी देवाचें नांव काडटा, धैर्यान आमी काडटा, बापा म्हणून आमी उलो मारयेत. कित्याक आमकां ताणें एकवटायलें बापा सरशीं. जिजून आमकां एकवटायलें आनी त्या खातीर प्रत्येक ताका गोत्त आसा आमी प्रत्येक आमी पडटा म्हणून. त्या खातीर हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, तुमकां एक मजतदार हांव पाठयतलो म्हणून. आनी तसो मजतदार आमचे सवे वावुरता, केदाळा वावुरता. आमी तो दिल्लो जिजून करून दिल्लो संबंध आमी तो निरंतर आमी मुखार व्हरता आनी त्या संबंधांत आमी जियेता जाल्यार मात्र तो पवित्र आत्मो आमचे सवे काम करता. त्या खातीर आमी निरंतर संबंध आमचो आसाचे. आमी केदाळा भावार्थान भरलेलीं उतरां उलयता, केदाळा पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. रोमन्स 12:2 काडया आमी. त्या खातीर आमकां संवसारांत सडावत आमकां घडये घडये आमी संवसारांत आमी पडोवंक संद्राप आसात, पूण आमी केदाळा देवाच्या रिलेशनशिपांत आसा. केदाळा आमकां तशें पडोवंक आमकां जायना. कित्याक आमचे सवे देव वावुरता. सिस्टर वाचतात गे. ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात, बदलाक तुमची मना नवी जावं, तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं, तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्यात. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ह्या संवसाराची हांगा पळया सांत पावलान रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रान समा बरयला. ह्या संवसाराचे साल तुम्ही आदारी नाकात. वो संवसार संपूर्ण रितीन
देवाच्या विरोधपणांत जिवन आसा. आमी देवाची भुरगीं कोण जाल्या, आमी जेजून कितें केलां आमी तें सत मानलां. जेजूस सोमी सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेतलां. त्या खातीर आमी केदाळा तें मानून घेतलां, आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आमी जैत वरची भुरगीं जाल्या. आमकां कितेंच उणेपण नासतना जिवंक फावो केलां. आमी कशें जेजू संपूर्णाचें जिवीत जियेलो आनी तेंच जिवीत आमकांय जिवंक आमकां आपणे दिलां. आमचो बाप संपूर्ण, कितेंच उणेपण ताचे कडेन ना. तो पवित्र. त्या खातीर म्हणजे ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. संवसारांत मस्त संगत्यो आसात. त्यो संगती देवाक त्यो मानवनात. त्यो देवाच्या उतरां प्रकार नात. देवाच्या अलौकिक संगतेंत नात. देवाच्या दैवीकपणान त्यो नात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. कशें नवी जायचे? आमची मनां नवी जायचे जाल्यार देवाच्यो बासवण्यो आमी काणगेचे. देवाच्या रिलेशनशिपांत आमी रावचे. तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं म्हणटा. आमचे जिणेंत संपूर्ण आमी चेंज करचे. आमचे हर एक आमकां संवसारांत हर एक पावटी आमकां टेम्पटेशनां म्हळ्यार आमकां पातकां करच्यो ओडण्यो येतात. ह्यो ओडण्या वरवीं आमी केदाळा त्यो ओडण्यो आमी कार्यागात घालता, थंय पाताक जाता. परतेक आमी देवाचे विरोध वेता. तरी आमकां जेजू क्रिस्तान इतले आमकां देवा सोबे ताची भुरगीं करून एकवट आयल्या उपरांत आमी तशेंच करता जाल्यार, जेजून आमकां ताचें नितीवनपण दिलां जाल्यार आमी तेंच करता. पयलेंचेंच आमी करता जाल्यार आमी खाली देवाच्या उतराची समजोनी मात्र जोडल्या सोड न्हू, आमी ती जानवाय म्हणले बरी कर्ण कान घेवना. कित्याक जानवाय केदाळा जाता आमी समजोनी आमी कार्यागात प्रॅक्टीस करता, तेदाळा आमचे थंय ती जानवाय देवाचे विजडम आमकां येता. तवळ तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं, तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात म्हणटा. देवाची खुशी, त्या खातीर आमी केदाळा आमी देवाचें उतर वाचता. आमी देवाच्या उतरांत आमी नियाळ करता. कोणाक ते रेव्हलेशन्स येतात, कोणाक ते रेव्हलेशन्स येतात, तेदाळा देवाची खुशी आमी सोदून काडटा. आमी जावंक पुरो मस्तू तेंपात हांव बायबल वाचता, आमकां कितेंच समजना आनी इल्ल्या वेळान ताच्या उपरांत आमकां कितेंच ताचो उडास आसना. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावना. पवित्र आत्मो आमचे सोबे काम करना. कित्याक आमी संवसाराच्या संगतींत आनिकी आसाव. आमचे रुपांतर जावना. आमचे रुपांतर जावना. त्या खातीर आमी तशेंच आसाव. आनी प्रत्येक आमी संवसाराची साल आदार नासाव. संवसार कितें करता तेंच पळोवन आसाव. आमी अलौकीक रितीचें जिवन जिवंक आमी वचना. आमकां लौकीक कितें आमकां दिसता, आमकां सोसायटी कितें करता त्या प्रमाणेच आमी जॉयन जाता, आमी तेंच करता. आमी तें देवाच्या उतरार आसा गे. देवाच्या देवान दिल्ल्या त्या अंतू जन्मयंत आसा गे म्हणून आमी तें समजून काण घेना. त्या खातीर आमचे थंय ते जिणेचें रुपांतर जायना. जिणेचें रुपांतर जायचें जाल्यार आमी ते देवाचो संदेश आमी आयकाचे. आयकोन आमी ते कार्यागात घालीचे. आमी कार्यागात घालना ते दोळ मुसर आमचें रुपांतर बिलकूल जायना. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडतल्यात. केदाळा आमचें रुपांतर केदाळा जाता. रुपांतर जाल्या शिवाय आमी जेजूची देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक आमी पावना.
आणि खंयचे बरें देवाक मानता तसले आणि संपूर्ण म्हणून तुम्ही समजून घेतल्यात. हांगा देवाचें उतर क्लियर म्हणटा. आणि खंयचे बरें प्रेज गॉड. आणि खंयचे बरें म्हणून आमकां कळटलें म्हणटा. आणि देवाक खंयचे मानता तेय आमी समजून घेवंक पावता. कित्याक पवित्र पुस्तकांत हर एक आमकां समजयलां. हर एक आमकां जावं पुरो पोरण्या तेस्तामेंतांत तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत आमकां धर्मदूताच्या कृत्या उपरांत वाचल्यार आमकां सांब पावलान कितें बरयलां तें हर एक रेवलेशन तें ताका आयिल्लें विचित्र रेवलेशन तें. आणि तेंच रेवलेशन आमचे रिलेशनशीप ही बरें आसा जाल्यार, देवा सोबत आमचो संबंध बरो आसा जाल्यार, आमचे रुपांतर आमची जिणी रुपांतर जाल्या जाल्यार आमी समजून काडूंक पावता. आमी थवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात म्हणटा देवाचें उतर. आणि खंयचें बरें आमकां देवा खंयचें बरें दिसता म्हणून आमकां कळटा. आणि देवाक खंयचें मानता तसलें आणि संपूर्ण कंप्लीट कितेंच उणेपण नातलें संपूर्ण म्हणून तुम्ही समजून घेतल्यात. 3 संगती हांगा बरें, मानता तसलें आणि संपूर्ण. हे 3 संगती आमकां जातात केदाळ आमी आमच्या जिणयेचेर रुपांतर जाता. आणि देवाची खुशी कितें म्हणून समजता आमी तेदाळ हे 3 संगती जातात. आमी चिंताव आमी कितेंय आमी इल्लें मागणें गेलें, आमी कितेंय आमी देवाची उतरां उसारलीं, पूण आमचें एक्शन ना, प्रॅक्टीस ना. ते आमकां जाय जाल्ल्या टायमार आमी उसारता, ताका जाल्ल्या टायमार आमी सोडटा, तशें जाता आमचें. तें रिलेशन ना. त्या खातीर आमकां ह्यो 3 संगती जायचे जाल्यार बरें, मानता आणि संपूर्ण. हे 3 संगती आमी समजून घेवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. त्या खातीर इंग्लिशान सांगता सेज बी नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड. आमी ह्या संवसाराचे साल आमी आदार नजो. ह्या संवसाराक आमी कन्फॉर्म जाल्ले व्यक्ती न्हय. आमी देवाच्या राजाक कन्फॉर्म जाल्ले व्यक्ती. त्या खातीर देव म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच तुका हांवें विंचला. आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हाका तुजी वळख आसा म्हणटा. देवाचें उतर क्लियर आसा. देवाची परवानगी नासतना खंयची जीव ही ह्या संवसाराक येवंक जायना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां पळया आमी एक दुकर पळयला. तुमी दुकराक तुमी कितलेय नानया, तुमी कालेय करा, तो खंय वेता? त्याच जाग्याक वेता, मेळ्ळें करच्या जाग्याकच वेता. आमचें जिवीत तशें जावन आसा. कित्याक आमकां देवाच्या उतरांची समजूनी आसा. ती समजूनी आमी ती खाण गेल्या उपरांत ती आमी प्रॅक्टिसाक घालीचे. केदाळा म्हणसर आमी ती प्रॅक्टिसाक घालना, त्या दाळा म्हणसर आमचें थंय तें कार्य जायना. आतां एक स्पोर्ट्समॅन तो कालें करता, तो एक दीस प्रॅक्टीस करना 10 दीस घरा रावता ना. तो कंटिन्यू तो प्रॅक्टीस करता. कंटिन्यू प्रॅक्टीस करन ताका तातूंत जैत मेळटा. तें कंटिन्युअस प्रोसेस. केदाळा म्हणसर आमी कंटिन्यू प्रोसेस करिना, त्या दाळा म्हणसर आमचें थंय तें रुपांतर जावचें तसलें कितेंच आमकां मेळना. गलेशियन्स 5:16 काडया. प्रेज गॉड. आणि आता हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. ते दाळा रक्ता मांसाचे ओडण्यो तुमी तदोशी करची नात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांगा क्लियर बरयलां. आणि आतां हांव तुमकां सांगता म्हणटा
आत्म्याप्रमाणे चला. आत्म्याप्रमाणे म्हळ्यार देवाच्या संगती, देव कशें चलोवंक अपेक्षिता त्या प्रमाणे चला. आमी आमच्या संवसारी रितीन न्हय. आमी केदाळ संवसारी रितीन चलता, कार्नल रितीन चलता, आमचे हर एक पंचेंद्रिया प्रमाणे आमी चलता. तेदाळ आमी रक्त मांसाच्यो ओडण्यो आमी दोशी करता, ताका फुलफील करता. केदाळ रक्त मांसाच्यो ओडण्यो आमी फुलफील करता, तेदाळ आमचे थंय आमी आत्म्यान चलोवंक जायना. त्या खातीर म्हणटा तुमच्या जिवनाचें रुपांतर जावं म्हणटा. आमी रुपांतर जायचे जाल्यार आमी देवाच्या बसवणे, आमच्यो बसवण्यो करून काणगेचे, आमचे खातीर त्यो दिल्यात त्या प्रमाणे आमचे जिवीत मांडून हाडीचे. 17 काले म्हणटा सिस्टर, कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक आनी अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा तुमी दोगां देवाची पुजा करूंक जायना. दोगां देवाक तुमी आराधन करूंक जायना. दोगां देवाक तुमी देव म्हणून मानूंक जायना. चॉयस आमचे कडेन दिला. आमकां आमचें जिवीत देवाच्या प्रमाणे, देवा प्रमाणे, देवाच्या कुशे प्रमाणे आमकां मांडून हाडूंक आसा गी, वा संवसाराच्या संगती प्रमाणे आमकां मांडून हाडूंक आसा गी, तें आमचे वयर आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. खंयचें एकच आमी धरूंक आसा, हांव तेय 50 हांगाय 50, तें जायना. हांगा देवाचें उतर क्लियर म्हणटा हातूंत कितेंच कांय कॉम्प्रोमायज करूंक ना. एकच हें कान जिवीत काने नाजाल्यार मरण काने. जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार आसा. विंचोवन आमच्या हातांत आसा. त्या खातीर आमी कितें जाय जे देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमी केदाळ आमचे जिवीत मांडून हाडटा, तेदाळ आमचे थंय अलौकीक कार्य जातात. देव आमचे थंय सवें वावुरता. त्या खातीर पवित्रत्व आमचे थंय आसचें. पवित्रत्व आमचे थंय त्या खातीर आमकां दिला. पवित्रत्व आमकां हर एका संगतींत आमी देवाच्या हाजीरपणांत आसा जाल्यार देवच आमचे सवें काम करता. त्या खातीर आमकां पवित्रत्व दिला. देवाचो आत्मो तो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कोणाक क्वेश्चन कांय आसात गे? कोणाक कांय ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करा. नाजाल्यार कोणाक टेस्टमनी आसा जाल्यार टेस्टमनी दिवयेत. नाजाल्यार हांव एक सॅम 37:5 काड, तातूंय आसा. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाचें उतर हातूंत क्लियर आसा. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. हे एकदम किर्तनांत आसा तें बारी हातूंत कंप्लीट आसा. ल्हान ते वर्स आसा पूण हातूंत हर एक आसा आमी कशें आसाचें म्हणून.
आमचे हर एक खोटेपण सोडणं आम्ही देवा सरशीन परताचे. आम्ही संसाराच्या वशांतले आम्ही सोडणं आम्ही देवा सरशीन परताचे. ताचेर आमचो विश्वास दवरिचे, ताका आम्ही सरेंडर करीचे, ताचे वयर संपूर्ण रितीन आम्ही ताचे थंय सरेंडर जायचे आणि तो सगळें करतलो. आम्ही केदाळ त्या खातीर आम्ही म्हणचे केदाळ आम्ही ताका सरेंडर करता, तो आमचे थंय काम करता. आम्ही 50-50 करून गेल्यार आंतूय 50 तांतूय 50 करून गेल्यार तें जायना. त्या खातीर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आंतू समा आसा, तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कोणाक क्वेश्चन आसात गे, कांय ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करा. नाजाल्यार कोणाक टेस्टामनी आसा जाल्यार टेस्टामनी दिवयेत. 3 मिनिटांचो टायम आसा. प्रेज गॉड. ब्रदर पीटर ना न्ही? अनिता सिस्टर आसा गे? Praise God, brother. Praise God. प्रेज गॉड ब्रदर. ओके. पळय तुमी सांगले सारखे, कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाची समजुणी आसा. समजुणी आसल्यार पावना. ती समजुणी आमच्या जिवितांत कार्य रुपाक घालता, ती जाणवाय जाय आमकां. तेन्ना मात्र आमी ती काल म्हणटात देवाची महिमा पळोवंक जाता. समजुणी नॉलेज आनी विजडम म्हणटात. ते विजडम देवात आवून दिवची. समजुणी देवाच्या उतरा मार्फत पवित्र शक्तीने येता. ताका देवाचे उतार सांगता कोणाक जाणवाय ना तो ती देवा लागी मागो म्हणटा. केदार आमकां देवाची उतराची समजुणी सवे ती जाणवाय म्हळ्यार खंयच्या रितीन ते वापरीची म्हणले जाणवाय म्हणटात. समजुणी आमकां आसा देवाचे उतार ह्या रितीन कार्य करता, पूण ते खंयच्या रितीन वापरीची आमच्या जिवितांत एप्लाय करीची म्हणजे ती जाणवाय इम्पॉर्टंट. तेन्ना मात आमी ते रिजल्ट पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. एंड प्रेयर करिया गे सिस्टर. कोणी करतात गे? तुम्ही करा ब्रदर. ओके. मोगाळा बापा, अर्घां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा तुवें आमकां सांगात हाडलें आनी आमकां तूं कितें सांगूंक आशिल्लोय बापा तें तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें सांगलाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा. सबार गुट ल्हानांक तुवें उगडापे केले ह्या सेशनाद्वारे बापा. त्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा. बापा कशें तुवें सांगलें आमच्या जिणयेचें रुपांतर जायचें म्हणून तुवें सांगलें. हें उतर आमी खाण घेवन आमच्या जिणयेचें रुपांतर करूंक आमी खंडीत आमी करता बापा. बापा तुजी उतरां जावन आसात आमकां जिवीत, आमकां वाट आनी ती सत जावन आसा बापा. ती केदाळाय आमी केदाळा आमच्या सगळें आमी ती आमच्या काळजान जिरोवन आमी केदाळा आमी तें उसारून आमी तें कार्य रुपाक घालता. केदाळास तूं आमचें सगळें संपूर्ण रितीन तुजे संपूर्णची महिमा दाखयताय बापा. त्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा. हे सत तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या खातीर बापा तुका अर्घां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. थँक्यू, थँक्यू ब्रदर. थँक्यू Okay. Brother. Thank you, sister. Praise God.